आम्ही हांगा सुभाषा वांगडा पयलीं प्रचारा भोंवताले डोर टू डोर तेन्ना बसून ही वाट पळय अशी आसली तशीच आसा हांगा कांयच चेंज जावना। कितें जाता हे इलेक्शना टायमाचेर लोकां कडेन दारान येता मत मागता कितें करपाचें तें कांय पळयना। तेन्ना आतां आमी आमचो दीपक भाई आयल्ले कडेन आसा तेन्ना तांकां ही सगळी परिस्थिती तांणी पळयल्या आनी ते परिस्थिती प्रमाणे ते कितें डेव्हलपमेंट आमकां करता तें पळोवपा जाय आणि तशेंच तो जर बरें केलें जाल्यार तसोच तो कंटिन्यू उरलो हे आमची अपेक्षा आसा। आणि कितें समस्या रस्ते म्हणले उदक मेळटा उदक ना उदक आतां कमीत कमी 300 मिटरचे सुमार उदक हाडूंक पडटा तांकां ती देंवते वयल्यान पळय येताले पळय तांकां 300 मिटरांचे सुमार सकयल येवचें पडटा। दुसरें म्हळ्यार हेंचे आतां पळय घरां मात उणो घालून वयचें पडटा तेव्हाच्या वाटे सारक्यो दोळ्यां शिरीं भरता आनी कितें जाता हे कांय निवळसाण कांयच ना। डोर टू डोर कॅम्पेन पूर्ण जाल्लें आसा। आज आमी पंचवाडीत आसा कितें शिरोडा बोरी हे सामके पूर्ण कंप्लीट जाल्या। आमी आज सकाळी तोर्ला आशिल्ले तोर्ला आमचो आनी एक दिसाचो डोर टू डोर कॅम्पेन उरलो। आज जर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार कोणूच खरें मानचो ना की शिरोडा मतदारसंघ इतलो फाटल्यान आसा। आज आमी 2021व्या शतकात आसा आनी हांव गेले 3 दीस तोर्ला 5 उडेन हे सगळे गांव भोंवला। भोंवता भोंवता कळ्ळें की थंय लायट ना सारकी उदक ना सारकें आनी संडासूय ना। पंतप्रधान मोदीन जी 2014 स्वच्छ भारत अभियानातल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या संडास आनी सगळ्यो सुविधा मेळच्यो अशी ज्यो योजना केल्या त्या योजनाचो इल्लो सुद्दां फायदो ह्या शिरोडा मतदारसंघात जावना। त्या लोकांनी स्पश्ट मिडियाक सांगलां की आमकां संडास ना।